पदयात्रा असली आणि आमकां जे परमिशन दिल्लें आनी मागीर ते विड्रॉ केले। आणि काल जो बोवाळ जालो सगळ्या गोंयकारांनी पळयला की कसो एक पिसफूल एक वॉक आसलो, एक पदयात्रा असली, अवेरनस करपाची पदयात्रा असली, ती कशी आडयली आनी कितें जालें सगळ्या लोकांनी पळयलें। आयज तेचें हियरींग असलें कलेक्टर साहेबा कडेन, डेप्युटी कलेक्टर साहेबा कडेन आमी हांगा येयले। आमच्या एडवोकेटान आमकां एडवोकेट धवल झवेरी त्यांनी आमकां रिप्रेझेंट केल्लें आनी थंयसर तेंच्यांनी आर्ग्युमेंट केले आनी भरपूरशे जे पयलींचे जजमेंट्स आसा, रामलीला जजमेंट जावं, कर्नाटकाचे जजमेंट जावं, मेनका गांधी जजमेंट जावं, हे सगळी जजमेंट्स त्यांनी थंय कोर्ट केली आनी ती कोर्ट करून विशय मांडलो की हो जो चलपाचो जो रायट आसा, रायट टू प्रोटेस्ट एक आसा, आनी आमचो एक्चुअली हो प्रोटेस्टूय न्हू, हो एक अवेरनस आमचो एक तो वॉक आसलो आनी आमी आमच्या TFMM जे आमी तेच्या अंडर जे भितून जे लेटर केल्ले भितर क्लियर कट बरयल्ले की आमी म्हादय विशयी अवेरनस करपाक चलतले, आमी कसले वेपन घेवचे ना आनी आमी कसलोच कायदो आसा तो हातीन घेवचे ना म्हणून आनी पिसफूल वॉक करतले। सगळें आमी जेन्ना सांगलेलें आसतना तेन्ना सुद्दां हें सगळें जालें। तर ते आमच्या एडवोकेटान साहेबा फुड्यान मांडलें। हे मांडल्या उपरांत मागीर साहेबान काडलें आनी थोडे आमकां तांकां जे कंप्लेंट्स येयल्ले पंचायती कडल्यान, ते पंचायतीचे कंप्लेंट्स आमकां दाखयल्ले। ते कंप्लेंट्सूय पयले एक हांसपाची गजाल म्हटल्यार सगळ्या पंचायतींनी एकूच कंप्लेंट ड्राफ्ट केल्ली, म्हणजे एकच कंप्लेंट, म्हणजे इंग्लीश बीन सेम, तेंचे टायप रायटरूय सेम। अशें दिसता की ही कंप्लेंट दोना पावलाच्यान येयला, ही कंप्लेंट 70 टायप जावंक ना, ही दोना पावलाच्यान ड्राफ्ट जाल्या आनी ती ड्राफ्ट हांगा 70 पावलां, 70च्यान ते सगळ्या पंचायतींनी टायप केला, सायन मारपाक लायला आसतले दोना पावल व्हरून सगळ्यांक सायनी मारल्यात आनी हांगा इनवर्ट केला। हे सगळें केलें तेन्ना आमच्या एडवोकेटान हेंय सांगलें की खंयचीय पंचायत कोणाकूच पदयात्रा हाडूंक शकना, खंयचेच असले जे वॉक आसता नाल्यार प्रोटेस्ट आसता तेका रायट पंचायतीक नासता हाडोवपाक पयलीं सुवातेर। तेंच्यांनी हेंय सांगलें की फाल्यां जर बार्देसच्या नाजाल्यार तिसवाडीच्या डेप्युटी कलेक्टराक दिसलें की 70चे लोक वाळपयचे लोक नाल्यार 70चे लोक तिसवाडीन येवपाचे न्हू, GMCन येवपाचे न्हू, नाजाल्यार आनी खंयच्या गांवांन येवपाचे न्हू, जाल्यार ही जी ऑर्डर आयज तो पास करतलो जाल्यार तीच ऑर्डर सगळ्याक लागतली। म्हणजे प्रत्येक जाण आपल्या ज्युरिडिक्शनान गोंयान येवपाक पंचायत डिसायड करतली की आमच्या गांवान कोणे येवपाचें आनी कोणे ना ते। सो हें सगळो युक्तिवाद जालो। डेप्युटी कलेक्टरानूय आमचे मागणे, आमचे जे आर्ग्युमेंट्स आसले ते आयकले आनी तेंच्यांनी आतां ऑर्डर ते सांजचे पास करतले। ऑर्डर पास जाल्या उपरांत आमकां ती सर्व जातली, अजून मेरेन ऑर्डर पास सांगना। सो आमी ऑर्डरीक रावला, पूण हें जें कितें घडलां आनी हें जें कितें करता आनी आतांच आमी हें पयलें दिव्या राणे MLA आसा तेचे थोडे क्लिप्स विडियोज व्हायरल जाता सद्या, तितून ती म्हणटा की 70चे लोक आसात जाल्यार भायले लोक कित्याक येवपाक जाय काय म्हणून आमकां म्हादय वाटोवपाक शिकोवपाक, नाल्यार इतलेंच सांगपाक सोदता। आनी एक आमी प्रेस कॉन्फरन्स पयली हांगा सरपंच येयल्ले, कोण म्युन्सिपालिटीचे येयल्ले दिसता, कावन्सिलर बीन चेअरपर्सन येयल्ले दिसता, तेंच्यांनी सांगलें की आमकां भायल्या लोकांची गरज ना आनी आमी समर्थ आसा, आमचो MLA समर्थ आसा, दुसरी पर्याची MLA समर्थ आसा आनी आमकां भायले लोक येता तेंचो आमकां प्रॉब्लम आहा म्हणून। ह्या सगळ्यांक आमी इतलेंच विचारपाक सोदता, आयज वाळपय बाजार आसा, वाळपयच्या बाजारान आयज कितलेशेच मायग्रंट येवन थंयसर शॉपात घालतात, ते आमच्या पदयात्रेक आसले तेच्याकून चड लोक थंय 400-500 लोक थंय असतात। त्या लोकां पासून, ह्या भायल्या लोकां पासून विश्वजीत राणे, विश्वजिताच्या बायलेक पर्याची MLA दिव्या राणे आनी हांगासले जे कावन्सिलर आसा नाजाल्यार पंच सरपंच आसा तेंकां प्रॉब्लम जायना, एक आमचो क्वेश्चन। दुसरो आमचो क्वेश्चन, हांगा म्युन्सिपाल्टीन, हांगा वालपय म्युन्सिपाल्टीन कमीत कमी 3 ते 3.5 हजार तेच्या वयर हे मायग्रंट वोटर्स जाल्ले आहा। इल्लिगल हांगा एक्टिविटीज चलतात, इल्लिगल घरां बांदतात, तेच्या पासून ह्या म्युन्सिपाल्टीक आनी हांगासले जे कोण तेंचे लोक आसा त्या, तर तेंकां हांगा तेचो प्रॉब्लम ना, तेचो भंय ना। तिसरो म्हाजो हें आसा, ती म्हणटा भायले लोक जाल्यार आमी 70 डिसायड करतले म्हणटा कितें करपाक जाय, जाल्यार त्या दोगांयकूय घोव बायलांक सांगपाक सोदता ही सत्यनारायणाची पुजा न्हू तुमची घरची, आमी तुमगेर येवंक ना सत्यनारायणाच्या पुजेक दोणे व्हरपाक नाजाल्यार प्रसाद घेवपाक। एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमी हांगा 10,000 ह्या 70 मतां काडलेलीं आहा। तुमी दोगांय जाणां ऑन अपोज येवंक ना, तुमचो पयलीं कोण आसलो तोय हेच्या पयलीं ऑन अपोज येवंक। सो 70 कोणाची बापायची प्रॉपर्टी न्हू, पयलीं म्हटल्यार 70 कोणायकूय येवपाक हांगा हक्क आसा, 70 कसलोय विशय काडपाक प्रत्येकाक हांगा हक्क आसा।
तुम्ही फक्त गुलामगिरी करतले, हुकुमशाही करतले आणि चिंतले की 70रीन आमीच दबाव दवरतले आणि हे सोवियत युनियन कशें आमी चलयतले, वेगळे राज्य करून चलयतले, जाल्यार तशें जावचें ना. आनी जर तशें दिसता दोगांय घोव बायलांक जर दिसता की 70री आमी राज्य करतले म्हणून सेपरेट आणि 70रीचो विकास आमी केला, जाल्यार 70रीचो विकास जाल्यार 70रीच्या बाबड्या भुरग्यांक 8,000, 10,000, 12 आणि 15,000 जीएमसीन कित्याक वयचें पडटा. सगळ्यान इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, हांगासल्या 70रीच्या भुरग्यांक जीएमसीन कित्याक वयचें पडटा. 70रीचो जर विकास केलो म्हणटात, आयज दिव्या राणे म्हणटाले की 70री 50 वर्सां आमी आसा. 50 वर्सां जर सांगपाक गेल्यार तिका हांव दाखोवपाक शकता. मॅडमांक हांव रिक्वेस्ट करता की तिणी आमच्या वांगडा येवचें. कितल्या गांवांत उदक येता, कितल्या गांवांत उदक ना, कितल्या गांवांत नेटवर्क आसा, कितल्या गांवांत नेटवर्क ना, कितल्या गांवांत रस्ते सारके पावला, कितल्या गांवांत ना, कितल्या गांवांत लायट सारकी पावल्या, लायट सारकी पावोंक ना, कितल्या गांवांत बालवाडी आसा, शाळा आसा, कित्याक हो विकास आमी तुमकां दाखयता. ही आमची ओपन चॅलेंज आसा दोगांय घोव बायलांक. आमची ओपन चॅलेंज आसा. 70रीचो विकास तुमी केला जाल्यार आमी तुमकां हे सगळे कितें तुमी विकास केला तो दाखोवपाक आमी तयार आसा. प्रश्न आसा म्हादयचो. हांगा म्हादय 70रीच्या लोकांची आसा जाल्यार आमी 10,000 लोकांक रिप्रेझेंट करता. आमी आयज जर वॉक काडटा जाल्यार आमच्या त्या लोकांक लागून काडटा. आमी जर आयज वॉक काडटा जाल्यार ज्या लोकांनी आमकां वोट सुद्दां करूंक ना जाल्यार त्या लोकांक जागृत करपाक आमी वॉक काडटा. सगळ्यान इम्पॉर्टंट म्हटल्यार ही जी वॉक आसा ती रेव्होल्युशनरी गोंस पार्टीच्या नांवार ना, ही टुगेदर फॉर म्हादयच्या मुवमेंटाच्या नांवार आसा. आनी एक इम्पॉर्टंट गजाल म्हटल्यार म्हादयची जी मिटींग नाल म्हादयचो जो प्रोटेस्ट नाल म्हादयची जी जागृताय दोगांय MLAंनी करपाक जाय आसली. कित्याक तेंच्या लोकांची कुळागरां हांगा सुकतली, तेंच्या लोकांची गोरवां हांगा उदकाक लागून मरतली, तेंच्या गांवांत उदक येवचें ना, तेंच्या नळाक उदक नासचें ना. म्हादय गेली जाल्यार ह्या दोगांयनी आजून पर्यंत कसलोच प्रोटेस्ट, कसलीच यात्रा, कसलीच मिटींग दोगांयनी घेतलेली ना. खंयच्याच पंचायतीन, खंयच्याच सरपंचान आजून मेरेन लोकांची पब्लीक मिटींग घेवन म्हादय गेल्यार कितें जातलें हें आजून सांगलेलें ना. जाल्यार जे ते समर्थ म्हणटा हें जर तेंच्यांनी केलें जाल्यार आमी 70रीन आमकां येवपाची गरज पडची नासली. आमी 70रीन येयला जाल्यार 70री गुलामगिरी मुक्त करपाक, 70रीन जी घराणेशाही चलता ती एक्सपोज करपाक, 70रीचो जो विकास आसा तो विकास अख्ख्या जगाक दाखोवपाक आनी आमी येयला हांगासल्या लोकांक जागृत करपाक. क्वेश्चन म्हणजे तुवें आतां ते रिप्रेझेंटेशन दिलें पळय आतां तितून पदयात्रेच्या इन सपोर्ट ऑफ पदयात्रा तुवें सगळे पॉयंट्स मांडल्या, पूण तुका कितें दिसता की तुमच्या सपोर्टान कितें डिसिजन जातलें? पळय तें गव्हर्मेंटाचेर आसा. आमी कायद्यानुसार कितें करपाक जाय. काल सुद्दां आमी कायदो जाल्यार हातीन घेवपाक शकताले, पूण आमकां ती संवय ना की कायदो हातीन घे आनी फुडें कितें कर. आमी कायद्यान व्हडली व्हडली जजमेंट्स आसा सुप्रीम कोर्टाची, जी इंडियन कॉन्स्टिट्युशनाची आसा तेच्या अंडर आसा, ती सगळी आमी मांडलेली आसा. आमी आर्टिकल 19(1) तें तेंकां सांगलेलें आसा आनी हे सगळे कायद्यानुसार आमी करतले. आतां फुडलें कितें आहा तें डेप्युटी कलेक्टर साहेब थारयतलो. सपोज आमच्या सायडीन जर ते जजमेंट येवंक ना जाल्यार फुडें हायकोर्टान वचपाची, हायकोर्टांच्यान जजमेंट हाडपाची आमची तयारी आसा. हेच्या पयलीं म्हाजेर 107 पुलिसांनी लायिल्ले, 107 सेक्शन लायिल्ले, ते हायकोर्टान स्कॉश केले, भायर मारले. आनी हें ते हायकोर्टान सांगलें की हांगा ते जे कोणी डेप्युटी कलेक्टरान खंयच्या पास केला पळय तेका परतो शिकपाक धाडपाचो कायदे आनी तांणी कायदे शिकून परत ड्युटी जॉयन जावपाची आनी सारके कायदे सारके हे पास ऑर्डर पास करपाचे म्हणून हायकोर्टान सांगलेलें. सो ही लज जाल्यार ती तांकां पुरो जावंक दिसता. सो आतां परती एकदां तांकां लज जावपाची आसा. जरी आमच्या सायडीन येवंक ना, हायकोर्टान वयतले, हायकोर्टान 100%. आनी आमी 70रीच्या लोकांक सगळ्यांक सांगपाक सोदता, आमी सगळ्या गोंयच्या लोकांक सांगपाक सोदता की आमी 70रीन 100 किलोमिटर चलतले म्हटल्यार चलतले. विश्वजीत राणे, दिव्या राणे आनी जर कोण आसात बाकीचे कोण कोण तेंचे येतात तांकां सगळ्यांक सांगता आमी 70रीन चलतले, कायद्यानुसार चलतले. होच सरकार, हेच पोलीस आमकां प्रोटेक्शन दितले, कित्याक आमी कायदो ब्रेक करिना, आमी कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे चलता आनी आमचो वर्क कंप्लीट जातलो तेन्ना ह्या बाबाक दोना पावलाच्यान आतां 70री मदीं येता आर्जीक भिवन तो येवपाचो तो बंद करतले. इतलें मात आमी सांगता. म्हणजे आयज तुमी आतां आयज पदयात्रा आयज कंटिन्यू उरतली? ना, आयज कंटिन्यू ना, कित्याक आतां ऑलरेडी आतां टायम जालो कितलो. सो आमकांय तयारी करता. पदयात्रा म्हटल्यार कितें आयज तूं उलयलो आनी फाल्यां चालू जातली अशी ना. आयज ऑर्डर येतली, फाल्यां आमकां तयारी करपाक जाय, आमकां लोकांक सांगपाक जाय, तेजे बाकी प्रिपेरेशन आसता, बाकी आमकां फंड्स अरेंज करचो पडटा, हे सगळे गजाली आहा. सो फुडलो स्टेप आहा पळय तो मागीर जशी ऑर्डर
किलोमीटर येतली पळय तेन्ना पूण इतलें सांगता की आमी चलतले 100 किलोमीटर चलतले. हांगासर डिसिजन जर तुमच्या फेवरान जावंक जाल्यार तुमी फुडें आमी हायकोर्टान वयतले, सुप्रीम कोर्टान खंय वचोंक हांव थंय वयतले, पूण चलतले मात शुअर. कायद्याची कॉपी घेवन ऑर्डर हातीन घेवन आमी चलतले. विश्वजीत राणे, सीएम प्रमोद सावंत आनी हो बीजेपी सरकाराक हेच्या पयलीं आमचे ऑर्डर कॉश करून तांकां लज केल्ली आसा, ह्याय फुडें आमी लज करतले.